कुडतरे म्हाकाजना कुष्ठरोग्यांचे सरकारी हॉस्पिटल काबार झाला। 21 वर्सां जाली, फक्त 4 पेशंट। स्टाफाचो पगार पावता 3 लाखांवयर। हॉस्पिटल बांदून 30 वर्सां जाली। फाटले 20 वर्सांत कुष्ठरोग्यांची एक केस थंय आयिल्ली ना। पेशंटांक दुसरे कडेन हालोवपाचो यत्न फाटी जाल्लो। मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण थंयचो स्टाफ पेशंटाचेर वचचे न्ही म्हूण दबाव हाडटा। हॉस्पिटल पळोवपाचें ना, पेशंट थंय दीस काडटा हेच मोठे अजाप। पळयात प्रतीक परबाचो खासा रिपोर्ट। This leprosy hospital in Kudtari has been running for almost 20 years with only 4 patients and a whopping 11 employees to look after them. The government is spending almost 3 lakh rupees every month for the look after of this hospital here. हे कुडतरेचे कुष्ठरोग्यांचे हॉस्पिटल 1982 वर्सा हे हॉस्पिटल बांदिल्ले। तेन्ना थंय खूप पेशंट येताले, मात आता 20 वर्सां जावन गेली थंय फक्त 4 पेशंट आसात, एक बायल आणि 3 दादले। हे पेशंट कसे दीस काढतात ते तांच्याच तोंडातल्यान ऐकूया। 50 वर्सां जाली, भायर सरला आली केन्ना 2-3 वर्स तीच रावलो भायर, परत चोरी जाला पाहिजे। आता ये डोळे सारखं पडना आणि हे मातशी हॉस्पिटलात भितर नजर मारात, पळयात टॉयलेटीची कशी दशा जाल्या। हे पळयात, हो पेशंटा खातीर रिक्रिएशन रूम। थंय वतल्याचे रिक्रिएशन काय कितें जावपाचे देवाक खबर। हो हॉस्पिटलांतलो दादल्यांचो विभाग। पेशंटाचे खाण जेवण पळोवपाक नेमिल्लो स्टीवर्ड 4 वर्सां पयलींच रिटायर्ड जालो। तेन्ना सावन थंयचो अव्वल कारकून आणि पिऊन पेशंटाचे खाण जेवण पळयतात, अशें सुत्रांनी सांगले। Recently, the patients were supposed to be shifted to a different hospital from here. However, it is known from sources that the patients were pressurized not to opt out from this hospital here. Pratik Parab for Prudent. ताळगाव पंचायतीचे वेंचणुकेन बीजेपी मदीं फिसकटिल्ल्यान बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलाचे पत्त्यार पडपाची लक्षणां दिसतात। भाजपा फुडारी अशोक नायक म्हणटा बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनीच तांकां पॅनल घालपाक लायला। जाल्यार दत्तप्रसाद नायकाची ताळगाव बीजेपी समिती आपले पॅनल 16 मार्चाक जाहीर करपाचे आसा म्हूण सांगता। तिनूय गटांनी ताळगावा प्रचाराचो नेट धरला। पळयात रिपोर्ट। बाबूश मोन्सेरातान आपले पॅनल कितले दिसा आदींच जाहीर केल्ले। ताणें 11 वॉर्डांनी उमेदवार घाल्यात। दत्तप्रसाद नायकाची ताळगावचे बीजेपी समिती पॅनल 16 मार्चाक जाहीर करतली। ते पॅनलान 50% बायलांक उमेदवारी दिल्या। वॉर्ड 11तली वॉर्ड इन्चार्ज स्वाती शिलकार प्रुडंटा कडेन उलयले। विमेन्स इश्यूज मेनली आमकां प्रॉब्लेम आसा तो वॉटर सप्लाय ना, गार्बेज प्रॉब्लेम आसा, रस्ते सगळे खणून दवरल्यात, ताजो प्रॉब्लेम आसा। विमेन आर नॉट फिलींग सेक्युअर इन तालिगांव। आमी बायलांनी भायर सरून सारके हे सगळे करेक्ट करपाचें चिंतलां। म्हणटकूच विमेन एम्पावरमेंट म्हणटा ताका तो खरो आमकां आतां दाखोवंक जाय। आनी वी हॅव फूल फेथ in our CM Mr. Manohar Parrikar and the leadership of Datta Prasad Naik. So we are confident that आम्ही तालिगांवान निवडून येतली। अशोक नायक मात वेगळेच उलयता। ताळगावच्या भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांनी तांकां फुडें काडल्यात म्हूण तांणी ताळगाव युनायटेड फ्रंटाचे बॅनरा सकयल पॅनल घाला। नाजाल्यार बाबूश 11 सीट घेवन वतलो अशें अशोक नायक म्हणटा। हे फ्रंटान ताळगावचो आदलो बीजेपी उमेदवार आग्नेल सिल्वेरूय आसा। आणि ताळगांव जे कार्यकर्ते आसा 98% कार्यकर्ते बीजेपीचे कार्यकर्ते, ते कार्यकर्ते आमचे बरोबर आसा। ते म्हणटा की तुमी आमी सेपरेट पॅनल घालचें अशी तेंची इच्छा म्हणून आमी केल्लें आसा। ते एंटी इन्कम्बन्सी ताळगांव लागतली, ताका तिकेटी दिल्ली आसा ते सगळे स्थानीक बीजेपीचे। आमी तर पॅनल भितर घालिना, बाबूश 11 घेवन वयतलो। आग्नेल सिल्वेरो पयलींचो मूळ बीजेपीचो, पूण सगळे लोक सगळे तेंची कमिटी बीजेपीची जी कमिटी आसा ती आग्नेल सिल्वेरो बरोबर आसा। पूण आमकां तेजे फुडें वचपाक प्रयत्न ना, तेणें आमच्या बरोबर येवपाक जाय। खूब कडेन आमकां प्रॉब्लेम आयिल्ले आसा। ओबीसी जाल्या कारणान ओबीसी कॅन्डिडेट खूब कडेन मेळपाक कठीण जालें आमकां। ओबीसी आनी ओबीसी सर्टिफिकेटूय मेळपाक कठीण जालें। कॅन्डिडेट मेळपाक मातशे त्रास जाले, म्हणजे जाल्या कारणान आमी नवूच घातले। ताळगाव पंचायत वेंचणुकेचे एकंदर चित्र पळयल्यार बीजेपीची मतां फुटली जाल्यार ते बाबूश पॅनलाचे पत्त्यार पडटले इतले खरें। ताळगाव पंचायतीची वेंचणूक सुरू जातनाच बीजेपीक 2 गटांचो अपशकून जाला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, तुळशीदास च्यारी आनी देवेंद्र गांवकार। आतां एक वेवसायीक विसव।